ह्या दिसांनी फादर बॉलमॅक्सा वयर कितें चलता तें पळोवन काळजाक खूब दूख भोगली. आमी ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स म्हणटाले, ते आयज खंय पावले काय? पळोवंक गेल्यार हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदीं आमच्या गोंयांत जायतो इतिहास आसा. कोंकणीच्या वेळार आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांनी झुजोन आमची कोंकणी भास राखली. आमचे जेन्ना पुर्तुगेज गोंया आसले तांकां आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांनी झुजोन तांकां धांवडायले आनी आमचे गोंयांक सुटका केली. जेन्ना ओपिनियन पोळाच्या वेळार आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांनी झुजोन आमचें गोंय राखलें, ना तर आमी आयज महाराष्ट्रांत पडटले आसले. आनी तेच परी जेन्ना कोवीड आयलें तेन्ना आमी सगल्यांनी एकामेकाक आदाराचो हात दिलो, मोगाचो हात दिलो आनी सगल्यांक जे दुयेंत आसले तांकां आमी हॉस्पिटलांत व्हरोन तांचो जीव राखलो. केदी व्हडली करणी आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांनी केल्या. निमणें म्हणल्यार जायते म्हजे इश्ट, म्हजे फॅन्स म्हाका बरयतात आनी म्हाका फोन करतात आनी विचारतात हांवें कित्याक कांतार करूंक नाका म्हणून. म्हजे कंपनीन म्हाका थोडेच दीस दुसऱ्या लोकेशनाक धाडलेलो आसा हांगासर, आनी हांगासर म्हाका रिकॉर्डिंग करपाची सवलती ना. आनी संदी मेळल्यार हांव जरूर कांतार करतलो, कित्याक तुमी म्हाका सजवून घेवंक जाय. इतलें सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. आता आमचो पादविगार फादर जॉन सी पेरेरा, पॅरिश प्रीस्ट सान जॉसिन चर्च 2 उतरां उलोवंक सोदता. म्हणणी आहा, मॅनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन. आमकां पाद्रींक देवान वेंचून काडल्यात, जायते मदले आहात त्यांतले. आनी ताचो वार म्हणल्यार देवाचें राज परगडपाचें. पण देवाचें राज परगडूंक जायते फावट मनीस चुकता. एक चूक जाली म्हणटच बोटान दाखयता. सगळे मनीस एकूच, त्या खातीर आमी चुकता आनी कितेंय वायट केल्यार हे सगळ्यांक बोटान दाखयता. हें सारकें न्हय. तर केन्नाय आमी चुकता म्हणटकच आमी तांकां बरी वाट दाखोवया. तर जेजू म्हणटा, एक दाख वेळान तुमी फांडे, जर तर तुमकां चिटकून रावतात जाल्यार शुभां फळां दिलेली. आमी जेजूक चिटकून रावता बाप्तिस्मा साक्रामेंटा वरवीं, उपरांत दुसऱ्या साक्रामेंट आहा. तर आमी जेजूक चिटकून रावया, जेजूचो भाव दुसऱ्यांक परगटुया. कित्याक जेजून आपले राज परगटूंक वेंचून काडल्यात आनी म्हणलां, आख्या संवसाराक वचात, सगळे रोसण्यांक म्हजी बरी खबर परगटात, तांकां पवित्र स्नान दियात म्हणून बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. हेंच राज परगटूंक जायते आमचे भाव वावर करता, भाव भयण्यो. तो तांकां बोटान दाखयता. असलें पयस करून राज परगटूंक आमी देवाचो आदार मागुया. इंटरनॅशनल लेवलाचेर चोयल जाय तूं 3 भाशे मेन रिलीजन धरया आमी, इस्लाम, क्रिस्टियानिटी एंड हिंदुइजम. एज पर इस्लाम, they believe only one and only one God, there is nothing else. Nothing above it, nothing below it. Whereas when it comes to Christianity, आमी एक देव म्हणून मानताले, एकूच देव. बट 2000 वर्स पयले देवान एक मनीस जावन येयल म्हणून आमी मानून घेताय. आनी वी बिलीव दॅट जीसस क्रायस्ट इज ऑल्सो गॉड. बट इस्लाम रेफ्यूट दीस. ते कितें म्हणटाय, जेजू क्रिस्त देव न्हू म्हणटाय, ते डायरेक्ट डिक्लेअर करता रोहित थिंगां. आनी तांकां कोरानांतूय सांगिल्लें जेजू क्रिस्त इज नॉट गॉड, ही इज ओन्ली अ प्रॉफेट. सो ते म्हणटा इज अ मेसेंजर ऑफ गॉड. आतां कितें करया? आतां हिंदुइजमचें कितें कोताय ते? हिंदुइजमांत दे हॅव अ रिच कल्चर. दे बिलीव दॅट देर इज वन गॉड, but they see God in every creation of the God also. Relics म्हणटाय ते भाशेन. Everything they find God is there in animate things and inanimate things, living and dead, non-living also. So, what can we do about that? But जेन्ना ती controversy जाली गोंयांत with respect to Father BOLMAX's statement, there was one group of people who connected and believed what Father BOLMAX has said and stood by that. But there is another group of people, they have another school of thought. They are as per them, they will believe that Shivaji Maharaj was not only a warrior, but he is also a god for them. So well it be. But there could be another third group which they have nothing but sentiments and emotion bakai nahi. They are just out here to sometimes create
a problem which is not existing म्हणटे भाशेन. And especially, I don't find the issue was such a major issue that we should come in thousands of number of people on the streets. Nobody should have come on the roads like this, because that is the trigger point. So let us be peaceful. Let us pray for the FR.BOLMAX. Let us pray for all the Goan community to keep this Mankulian going safe and communally. Let us be very harmonious relationship. दवरया देव बरें करूं. सगळ्याक गोंयकारांक सप्रेम नमस्कार आनी सलाम वालेकुम. हांव सरफराज. आमी आयज एक इशूचेर आतां उलयता. चडूच जाला फामाद गोवान फूल मातसो इशू चड हॉटलीक जाला एंड लेट द मुवमेंट शूड स्टॉप इट हियर, अदरवायज दिस मुवमेंट गोइंग टू टेक अ बिग ह्यूज. सो आय रियली रिक्वेस्ट ऑल द गोवन्स, नीज गोंयकार, बाबा तुमी हे मुद्दो आहा पळय हेका स्टॉप करा आनी आमचे पीस एंड हार्मनी आहा पळय अगेन्स्ट हे सगळे आमचे स्टॉप जावंक जाय, नाल्यार हो इशू व्हडलो वाडटलो. आनी म्हाजी कणकणी विनंती आसा, आमी आमचे नीज गोंयराचे आनी आमचे रिलिजियस आनी आमचे ब्रदरहूड आहा पळय राखून दवरूंक जाय. देव बरें करूं. मोगाल हिंदू भावांनो, पाद्री माद्रींनी त्याग केले तांचेरूय आमी नदर मारूया. आयज गोंयांत जायतीं पाद्री माद्रीचीं इस्कॉलां आसात. तातूंत हिंदू मुस्लिमाचीं भुरगीं शिकतात. ह्या इस्कॉलान शिकून भायर सरलोलीं संवसाराक बरीं नागरीक जावंक पावलीं. देव बरें करूं. काल जी घटनी जाल्या रिगार्डींग फादर बॉलमॅक्स आनीक द शीव प्रेमी, इट्स अ व्हेरी सॅड पार्ट आनी व्हेरी सॅड चॅप्टर इन द लायफ ऑफ एवरी गोवन. म्हाका सांगून दिसता की आमचें गोंय वीच वॉज रूल्ड बाय द पोर्चुगीज आनी लोकांक जायते त्रास पडटाले. लोकांक इट वॉज ए ऑप्रेसिव्ह रूल आनीक तांकां हिंगाचे धांडावपाक, पुर्तुगेजाक धांडावपाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इज अ हिंदू आनी डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस इज अ गोवन कॅथलीक. हे दोगांय फ्रेंड्स दे वे स्टडींग टुगेदर. आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस फ्रॉम आसोलना ताणें डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक गोंयां आपयलो एंड दे स्टार्टेड दी पयली किर्ती, एक क्रांतीक जाली ती विथ द मिटींग ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एंड डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस. सो दीस हे गोंयचे इतिहास सांगता की गोंय पुर्तुगेज सुटके करपाक हिंदू कॅथलीक सारके एकठांय रावन सुटका दिल्या. आनी नॉट ओन्ली लिबरेशन ऑफ गोवा, इवन ड्युरींग ओपिनियन पोल इट इज नॉट जॅक सिकेरा वॉज अ लीडर, बट इट वॉज नॉट ओन्ली जॅक सिकेरा. जायते हिंदू लोक हू वॉन्टेड, जे गोंयचे मोगी म्हज्यान म्हणून जाता, द लॉट ऑफ हिंदूज लायक आमचो बाबुदेव बेंब्रे, मागीर प्रभाकर सिनारी, चंद्रकांत केनी म्हणटा तो वो हिंदू एक मनीस जो मराठी लवर, ताणें एक मराठी न्यूज पेपर स्टार्ट केलो ड्युरींग द ओपिनियन पोल टायम टू एडवोकेट एगेन्स्ट द मर्जर, बिकॉज द अदर मराठी पेपर वॉज एडवोकेटिंग फॉर मर्जर. सो इतले रोल आहा टू इन सेफगार्डिंग गोवा बाय द हिंदू कम्युनिटी एंड द कॅथलीक कम्युनिटी, that we have always lived together. And it is my request, हांव रिक्वेस्ट करता, हांव उलो मारता to our Hindu brothers not to allow this type of things. The Catholics are in a minority, but there are so many peace-loving Hindus, a Goinkar padhai, that they should come out today and save Goa from these communal forces. I again appeal to our Hindu brothers. We have got so many Hindu friends. I know what they stand for. They stand for Goa. They stand for peace. They want prosperity for the people of Goa. So I am ulumata to our Hindu brothers and sisters, to the Catholic brothers and sisters, to the Muslim brothers and sisters, to come together and just like how we drove away Portuguese from and got ourselves free from this oppressive rule, let us free ourselves from this communal rule. फादरान अशें कित्याक सांगलें
खंय तरी मणिपुरान त्यांचो लोक खूब मेलो, त्यांचे चेडवांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक मारले. खंय तरी तो हट आसलोलो, तेणे उलयले, तेणे सॉरी बी मागले. जेन्ना सॉरी मागला, जर आमी सगळे गोंयकार मेळोन रावता आनी जे आयज काल व्हॉट्सएप ग्रुप्स पळय आसा, आमच्या गोंयान व्हॉट्सएप ग्रुप्स आसा, तितून खुबशे भायले सेटल जे गोंयान झगडी लावपाक पळय आसा, ते सगळे ग्रुपांनी येवन रावल्ले आसा. ते फक्त रावता कोण कितें म्हणटा काय म्हणून. आमकां युद्ध करपाक मेळटले, आमकां तांकां टार्गेट करपाक मेळटले, कळ्ळें. सो हे टार्गेटी करचे न्हू, सगळे मेळोन रावच्यो आनी कोणाकूच अशें हट करचे न्हू.